बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मातेवाचो वंजलावस्वर 18 ओळ. मॅथ्यू 18:10. पळया, ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ खळा नासतना पळयतात. वय मगचनो, आज आमी राखण बडव्याचे स्मरण करता. आम्हा सुमेस्तांक देवान राखण बडवे फावो केल्यात. आज आमच्या राखण बडव्यां सुवे मेळोन, सर्गी दळबरां सुवे मेळोन सुम्याक मान करया. दिंबी गेल्या आमी सुम्याक आराधन करून गव्या गीत. आराधन तुका देवा बापा, आमच्या बुकान K12 पेज 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमे आराधन तुका, नमन तुका, वंदन तुका. आमच्या राखण बडव्या सुवे मेळोन सुम्या सर्गी दळबरां सुवे मेळोन आमी तुका नमन करता, आराधन करता, मान करता. तुमचो देव, देवाचो देव, रायचो राय, वैजाचो वैज, आमचो सुमे सुडवंदन म्हणून आमी वळखता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुजे मुखार आमी येता, आराधन तुका. कीर्तन 103 20 ओळ. Psalm 103 20-21. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा, देवाचे दूत आज बुडवे राखण बुडवे
देवाची सेवा करतात, ताची स्तुती करतात आणि त्याच्या उतरांक लक्ष दितात. दे आर ओबिडियंट टू स्पोकन वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचे उतर ते पाळतात आणि देवाची निरंतरी स्तुती करतात. आणि आम्ही वाचता मुगाळ बोवा आनी भयणी राखण बुडयो शंद भगवंतू साम बर्नाड अशें सांगता, तुज्या राखण बुडव्याक मान कर, तुझे संरक्षण केल्ल्याक ताका उपकारी मना सोजा, ताचेर पातयेनी दवरू, ताचो मोग कर. हरी एका तुज्या कश्टांत अवघडांत आनी ताळणेंत ताचें संरक्षण घे. आज आमी राखण बुडव्यांक मान करता आसतना आनी राखण बुडव्यांचो उडास आमी करता आसतना, स्मरण करता आसतना, आज देवाक तांचे सुवे मेळोवन आमी अर्घां दिता आसतना एका रितीन आमी देवाकच मान करता. आमचो देव कितलो बरो, आमचे खातीर राखण बुडवे ताणें दिल्यात. ह्या संवसारी आमी एकसुरी न्हय, देखून आमच्या कश्टांत अवघडांत आमच्या ताळणेंत आमच्या राखण बुडव्यांचो आदार आमकां आसा आनी हें सगळें देवाचें काम. देखून आज आमच्या राखण बुडव्यांचो उडास, तांचें स्मरण आमी करतना, तांचे सुवे मेळोवन आज देवाक आराधन आमी करतना तांची देवाची आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. गावया आमी गीत आमच्या बुकांत H17 पेज 80. जय 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 देवा बापा, क्रिस्ताक, पवित्र आत्म्याक, त्रिएक देवा. तळी विडून संतोषान आमी स्तुती करया. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेसू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 देवा बापा, जय 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 जेसू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. निरंतरी आज संगी मेळोवन, आज आमच्या राखण बुडव्या संगी मेळोवन देवाक आमी अर्घां दिवया, स्तुती करया. तांचे सेवेक देवा मुखार आमचे खातीर निरंतरी आराधन करता, स्तुती करता. तांचे समय आमी व्हडा मोगान आवडटा देवाची स्तुती करया. आमच्या संगी गावया आमी महिमा देवाची, आमच्या संगी गावया आमी महिमा देवाची, व्हडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सोमयाची, व्हडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सोमयाची. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेसू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. निरंतरी आयच्या या वर्त्या दिसाक संतोषान, आनंदान, उल्हासान देवाची स्तुती करया. देवाक वाखणया, नावाडया, आमकां एकल्या राखण बुडवे दिल्ल्या खातीर. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्यान देवा, संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा, काळजांतावन उपकार बावून दिनवास्या सोमया, काळजांतावन उपकार बावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेसू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. निरंतरी बापा, पिता, पवित्र आत्म्या, त्रिएक देवा स्तुती आणि आराधन, मान आणि होगळा आमी दिवया. आज आमच्या राखण बुडवे संतोषतात, उल्हासतात. तांचे स्मरण आमी करतना, तांचो उडास आमी करतना, तांकां मान दितना देवाकच आमी मान दिता, देवाचीच आमी स्तुती करता, देवाकच आमी आराधन करता.
ओढा मोगन बापाक आमी आराधन करया ओढा मोगन बापाक आमी आराधन करया ओढा मोगन जेजूक आमी आराधन करया ओढा मोगन जेजूक आमी आराधन करया ओढा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया ओढा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया विश्वास पोनी सकड आमी वाटाची दर्या विश्वासपणी सकड आमी वाटाची दर्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 हालेलुया. कितलो आनंद, कितलो उल्हास आनी कितली ददुसकाय आमकां आज भोगता. आज आमच्या राखण बडव्यांक आमी नमान करतना मान करतना आज सांचे सुवे मेळोवन देवाक आराधन स्तुती आमी दिता आसतना आमच्या राखण बडव्या विशयांत इल्लें आमी समजुल्यार हें जागी भोव बरें जावन आसा. आनी राखण बडवे आमकां वाचूंक मेळटा पवित्र सभेच्या शिकवणेंत. राखण बडव्या विशयांतली शिकवण कातोलीक संप्रदायांत जायत्या तेंपात हांव देवून आयिल्ली संगत जावन आसा तरी म्हणटात बावडताच्या सतांत तितली गरजेची न्हय जावंक पुरो. पूण ही शिकवण पवित्र पुस्तकाच्या आनी पवित्र सभेच्या बापायच्या शिकवणेच्या आदारार बांदून हाडिल्ली देखून बावडताक भोव लागशिल्ली जावन आसा. देखून आमी तिरस्कार करूंक जायना, ही आमी मानून घेवचें. आनी हेब्रेवांचें पत्र वचोरी 14वी ओळ हिब्रूज चॅप्टर 1:14 देवाचें उतर म्हणटा, तर सगळे दूत देवाचे सेवाक न्हय गे, बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्हय गे. पळया मोगाळ भगवान आमी देवाचे सेवाक ते जावन आसात आनी आमकां बाचावीच्या वाटेर आशिल्ल्यांक आमकां ते राखतात, सांबाळटात आनी देवाची आज्ञा ते पाळटात. देखून सांत जेरोम आमकां सांगता, जेरोमान सांगचें बरी आमकां म्हणटालें सांगलां, जल्माच्या वेळात हांवूच एक राखण बडवो आमकां हर एकल्यांक देवान नेमला. कातोलीक देवशास्त्रांत आनी ह्या बडव्यांची जबाबदारी आपणा ताबेन दिल्ल्या त्या लोकांक आमकां उजवाडावंक, आमकां राखोवंक, आमकां मार्गदर्शन दिवंक आनी मागोवंक म्हणलें स्पश्ट जाता. देवाची इच्छा कळीत करचो संदेशकार जावन राखण बडवे आमकां प्रेरीत करून उजवाडायता. अशें बावडताची सतां कळीत करूंक आमची काळजां तयार करता. देवाच्या बरेपणाचे हातेर जावन तो आमकां सोर वायटांतलें, प्रतीक जावन पातकाच्या वायटांतलें आनी देवसराच्या खोटेपणांतलें राखता. आनी आमच्या आत्म्याक आत्मीक वायट करच्या लौकीक खोटेपणांतलें तो आमकां राखता. आमचे आपोवणे आमी विसतना तो आमकां वाट दाखयता. आमी पडतना आमकां उखलून बळवंत करता आनी सर्गीची वाट आमकां दाखयता. अखेरेक आमच्या सगळ्या संवसारी यात्रेक पयणार आमचो सांगाती जावन आमच्या जिणेंत आनी मरणांत आमचो राखण बडवो आमची मागणी आपल्या मागण्या सवे मेळोवन देवाच्या सिंहासना समोर व्हरता. कितले अपुरबाय आमचे राखण बडवे हे सगळें करतात आनी आमची मागणी देवा मुखार ते व्हरतात. देखून मोगाळ भवा आनी मनी खंडीत जावन हे सत आमी आज मानून घेवचें. वय राखण बडव्यांचो
पात्र आमच्या जिवितांत विशेष जावन आसा आनी देवानच हो हे राखण बडवे आमकां फावो केल्ले आनी किर्तनांत आमी वाचता किर्तन 9 आनी 1 सद्दां आमी म्हणचें किर्तन जावन आसा 11वी ओळ आमी काडल्यार साम 91:11 तुज्या सौर वाटांनी तुका राखोंक आनी तुजे वयर ताणें बडव्यांक नेमला तुजो पांय फातराक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांचेर सांबाळून व्हरतले देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी एक घडी आमचे दोळे आमी दपया आज सेवाक आमी अर्घ्यां दिवया राखण बडवे आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या जिणेच्या पयनाक आमच्या हर एका आत्मीक वा लौकीक वा सरी एका संगतींनी आमच्या आदाराक येवचे दे तांचो सांगात आमी मागता तांचे सवय मेळून आज मागणाय करया आमकां आमी समर्पण करया आनी देवा मुखार आमी येवया जे कितें आज मागणी आमची भेटोवंक आसा आमची आमच्या कुटुंबाची विविध तेसांवां विविध आमच्यो गरजो विविध आमचे कश्ट सगळे आमी भेटोवन देवाक आमी आराधन कर आमच्या राखण बडव्या सवय मेळोवन आमची मागणी भेटोवन गवया आमी गीत आमच्या बुकांत I-34 page 127 तुजो मोग उरतो सुमया तुजे मुखार आमी येता तुका आराधन करता आनी आमची मागणी हाडटा तुजो मोग उरतो सुमया तुजो मोग उरतो दुनिया तुजो मोग उरतो तुजो मोग उरतो सुमिया तुजो मोग उरतो धनिया सर्गी सोदरबार सांडून संसारी आयलो कशे उपकाराटो हांव तुजो सर्गी सोदळबार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकाराटो हांव तुजो तुजो मोग उरतो सुमया तुजो मोग उरतो दर्या तुजो मोग उरतो सुमया तुजो मोग उरतो दर्या मोगाळ भवानी भयणी सुमया मोग आमी नियाळ्यास आमच्या राखण बडव्याक आमी मान करतना तस मोग आमी नियाळटा देवानच आमकां भाव केल्ले राखणे दे आमकां राखता सांबाळटा आमच्या जिवितांत एका संगतीन आमकां आमच्या आदाराक येता आमची मागणी आज ते देवा मुखार व्हरता ताच्या सिंहासना मुखार ते दवरता आनी आमचे खातीर खळा नासतना देवाचे मुखामोळ ते पळयता आमचे खातीर खळा नासतना ते विनंती करता आज आमचे हरी एक कश्ट तत्वार हरी एक आमचे पिडाशिडा जे कितें आमकां भेटोवंक आसा सगळें आमी भेटोवया वावरतान बरवशान आनी मोगान सगळें देवाच्या हातांत आमी घालया राखण बडवे सगळें व्हरून देवा मुखार जेसू हरी एकला थंय दयाळ जालो निर्मोतेन भरलो कदेक तरान पातक्यां थंय कश्टांतल्यान थंय पिडेशिडेंत कश्टांत संकश्टांत वळवळटल्यान थंय जेजूचें मोवाळ कळीस दयाळ कळीस आमचे रियास बिरमोतेन भरता आमची दया करता आनी ह्या खातीर राखण बडव्याक ताणेंच आमकां फावो केल्या सकड आमी भेटोवन दिवया समर्पण करया आनी मागया सुमया समोर ताची दया उरता ती आमी मानून घेवया आनी सोन घेवया बावडतान आमी आपणावया तुका अर्घां दिता सुमया तुजी वडवीक हांव गाता धनिया तुका अर्घां दिता सुमिया तुजी वडवीक हांव गाता धनिया
पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालो तांची दुःखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुःखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता धनिया वय मगाळ भवानी वय सुम्याक आज आमी उलो मारता आमची मागणी बडयत आसतना विविध आमची गडसो प्रत्येक तरान ज्या कोणाचो आमकां उडास दया घडये जे कोणें आमचे कडेन मागणे विचारला मागोवंक सांगला तांचो उडास घडया आमी तांची ते सवा मागणी आमी भेटोवया आमच्या राखण बडव्या सोय आमची मागणी आज बडयत आसतना समेस भाव भयणी आमी एका मनान काळजान मागतना जेजून सांगला आमकां तुमी दोग सन एका मनान मागतना मागिल्लें दिता त्या बावडतान आमी मागया आसमानी पुराण कश्टूंच्या भाव भयणी तांचे राखण बडव्यांक सुमी आज्ञा दिन तांकां राखो आनी सांबाळून त्या कश्टांतले संकश्टांतले तांकां उबारो निवारो म्हणून तांकां दगदूंच्या कश्टूंच्या एकल्यांची मनां काळजां सुमी मोवाळ आनी काकुळदुची करूं म्हणून बेगीन तांचे कश्ट निवारो हळू करूं ते सगळे बेसांवांनी सडवणेचे जावं बदलूं म्हणून आनी विविध राष्ट्रां देगरान काही झुजां आसात काही लोक विविध कारणांक लागून थोडे बडी हेरांच्या स्वार्थाक लागून हांकाराक लागून देवसराच्या गुलामपणान पडून कश्टदार तांची मनां काळजां सुमीन सुगडूं तांच्या दुतांक तो धाडूं तांकां आश्ण्या दिवं म्हणून आनी आमकां बरें पोवन शांती समाधान देवाची योजना देवाची खुशी जारी जावं सगळ्या संवसारांत विविध जाग्यांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सुमियाची खुशी ताची योजना ताची कृपा आनी बेसांवां भरपूर आमकां लाभो म्हणून देवाक महिमा जावं दी म्हणून आज आमी मागया आमच्या राखण बडव्या मेळोवन सुमयाचें आराधन करया अशें मुखार आमी येवया सर पडया ताका नामान करया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू म्हाका जाय देवा देवा सो तू राय राय राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू म्हाका जाय तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया हात बांधूया तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया सुम्या सुमोग वरतो तुझो मोग वरतो सोमिया दया सुम्या आमचेर तूं धाड तुझो मोग वरतो धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता सोमिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया
तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सरपडून सुमिया, तुझे आराधन करता धनिया. चली हकबान भी स्तुति कर मागे. हालेलुया 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 हालेलुया. स्मया तुझं मोहवर तुझी दयावरती स्मया आमचे आमच्या राखण पडूया मुखार स्मया तुमची मागणी ऐकताय तुझे मुखार ते हाडतात. आज तुझी कृपा बेसवा स्मया तांचे मुखार आमचेर तूं वत आमच्या गरजांचेर आमच्या देसावांचेर कुटुंबांचेर आमी कितें आस पळयता कोणा खातीर मागता हांव सुमया सगळो संवसार आमची पवित्र सभा आमच्या वडिलांक हरी एकल्यांक सुमया कश्टोंच्या हरी एक बाब आनी मदेतरान तुझे कृपा सब कसाय सुमया शांती समाधान जोडलेली सडवोन सुमया आमकां लाभोन दी हरी एकल्यांक लाभोन दी सडका दी सडवोन दी सुमया बरें कर गुण कर तुझी दयाळाय तुजो मोग आमकां स्मेस्तान कळीत कर आमच्या कुटुंबांनी गरजांनी हरी एका देसावांनी वळोन दी. We pray Lord in your mighty name. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, 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 hallelujah. Tuzo mogo volto somia, tuzo mogo volto dania. तुझे मुखार सरपडून सुमिया, तुझे आराधन करता धनिया. अशी आमी विविध सवा पळयता. आज जल्मा दिवसाचें रान करतल्यांचो उडास करता. काजाराची एनिवर्सरी आनी तर संभ्रम करतल्यां खातीर आमी मागता. देव तांचेर विस्तार आशिर्वादां घालूं आनी तांकां जाय अशी बोड भलायकी मतीची कुडीची आत्म्याची आनी जाय अशी सवकसाय तांच्या राखण पडूया मुखांतर फावो करूं म्हणून मागता. आमकां अर्गांदीम विसारला मरियमायेच्या मनाक जानेट सिक्वेरा उडपी सौम्या पेरीस बोंदेल MS कंप्लीशन केल्ले खातीर युकेतान गॅविन लिकुन्ना कुलशेकर बीना पावल ताने तशेंच सरूपकार मेळिल्ले खातीर मायकल बॉर्गेस आमादल्ली कारवार तांचे सवय मेळोन सबार जाणांनी तांचे उपकार तांची देसवा उपकारी मनाची आमकां कळीत केल्यान तांचे खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. आनी आज प्रत्येक देसवा खातीर आमी मागता. प्रभाकर बसराय कार्नाड मुल्की रायट नी जॉयंट इंजरी जावन ताका बरी भलायकी बेगीन मेळचे खातीर बऱ्या भलायकी आनी तशेंच शिकपा खातीर मॉर्विन बॉर्गेस आमादल्ली कारवार कुटुंबाच्या सुडके पसोत सोडवणे पसोत लिल्ली लोबो बँगलोर तशेंच सीझर्स फिट्स टावन बरी भलायकी मेळचे खातीर जेसिंता रफायल मुंबय. त्या संवसवे आमची विविध मागणी त्या संवसवे हांग भेटोवन दिवया. देवादीन जाल्लो स्वामी उडास करता. फ्रांसीस आलेक्स डिसूजा बांडूप बेनिक्टा आनी फ्रांसीस डिसूजा निर्मार्गा विल्सन आनी मथायस राव निडोडी आलिस कुटिन्नो विलियम डिसूजा आमेबोळ मनोहर कोर्नेलियो किन्नी मुल्की साल्वादोर आनी क्रिस्टिन डिसूजा सहार मुंबय सोर सरलेल्या आत्म्या खातीर लेती लुईस मुंबय मेरी आनी विलियम फर्नांडीस कंकनाडी वलेरियन आनी मॅक्सिम डिसूजा पेर्मालोर फेल्सी डिसूजा मुल्की 23rd डेथ एनिवर्सरी आंजलिना लीना सिक्वेरा कपितानियो आंजेलोर Joaquim आणि मेरिल्डा मथायस शिरवा महिना सौडास ब्रांदन कितिकल फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी जॉन सल्डाना कुर्ला मुंबई देवदीन रायमंड फर्नांडिस आणि मेरी रोड्रिगस बेल्लोर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी क्लेमेंट रोड्रिगस वकोला देवदीन स्टॅनली अँथनी डिकुन्ना बेंदूर तशेंच 72nd बर्थ एनिवर्सरी स्टॅनली अँथनी डिकुन्ना बेंदूर हांचे सुवे आमची ते सवा मागणी भेटोवन सुमेचे बेसांव आमी जोन घेवया.
प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. पानसंको A19 पेज नंबर 26. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या, गीतां गावन मधुर तुका हसिता. आमचेर तुवें वतल्या सदेण्या पासत अर्गां भेटयता. देवाशी काळजां मेजूंक सकचे नांव तुजे उपकार. जालाय सोम्या आमचे थंय उदार, काकूत आमचेर वर्ती दाखयल्या. मोगान तुज्या एक आमकां केल्याय. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या, गीतां गावन मधुर तुका हसिता. आमचेर तुवें वतल्या सौतेण्या पासत अर्गां भेटयता. दिनवाशी काळजां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सवे आसू. क्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आयचे दिसा आमी भगिवंतू राखणे आमचे देवदूतू वा राखण बुडवे तांचे स्मरण आमी करता. पवित्र पुस्तकाच्या आदारार तशेंच आमच्या संप्रदाया प्रकार ही शिकोवन आमकां भोव गरजेची आनी देवानच आमकां ह्या दुतांक फावो केला म्हणून आमी समजता. आनी तो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटा. तर देवाक आज अर्गां दिवया. आमकां हर एकल्याक एक राखण बडवे आसात, ते आमची जतन घेतात आनी आमकां आमच्या आदाराक ते येतात. तर आज देवाकच राखण बडव्यांचें स्मरण करतना मान करता. एगडी भोवन आमचे दोळे आमी धांपया. देवाक आज अर्गां दितना आमच्या राखण बडव्यां खातीर आज तांची कृपा प्रतीक तरेन आमी मागून घेवया. ह्या बलिदानांत सदांच तांकां आमी मान करूं, तांचो आदार आमी घेवंक आनी अशें आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत आमी फुडें सरोंक. जबार पोवडी आमी आमच्या राखण बडव्यांची बेपारवा केल्ल्या खातीर, तांचो आदार आमी मागनातले खातीर, आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर आमची एक पदकां आमी वळखुया. सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बुकसणें आमी मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसगुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तनात उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बघून सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो अशे खातीर आमच्या सर्वस्प्रा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूळट प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा,
व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडताय. तांचे राखणेन आनी आदरान आमच्या दुस्मनाचेर आमी जैत व्हरूंक आनी तांचे संगता सर्गींचें सूख आमी भोगूंक पावो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धाडटलों. ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका. ताका आविदेय जायनाकात. आविदेयपण तो भोगसूचो ना, कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचें उतर तुमी आयकाशात जाल्यार आनी हांवें फर्मायिल्लें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वायरीचो वायरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान. म्हजो दूत तुमचे मुखल्यान वेतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. खंयच्यान तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. जो कोण परमोन्नताच्या आश्रयाखाल रावता आनी सर पदवीधराचे सावळेंत जियेता तो सरेस्पराक म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरतां. श्लोक. खंयच्यान तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाश करूंक आयलेले क्यास्त पेड्यांतलो तोच तुका राखता. आपल्या पाकाट्या भितर तो तुका लिपयता. अशें त्याच पाकाट्यांकाल तुका आसरो मेळटा. श्लोक. खंयच्यान तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. तांचे विश्वासपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. तेन्ना रातीच्या आपायांक, दिसा उजवाडाक उबोन येतल्या बाणांक तूं भियोवचो नाय. काळोखान देंवतल्या कर्गांक, दोनपराच्या वतान भोंवतल्या नाडींक तूं काळजेवचो नाय. श्लोक. खंयच्यान तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलीच पिडाशिडा तुज्या तांबा सरसीन पावची ना. खंयच्यान तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. श्लोक. खंयच्यान तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. ताच्या दळबारानो ताशी खुशी जारी करतेल्या सेवकानो सरेस्पराक वंदिया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या वेळार शीस जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्ता वरणी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो कर्ण ह्या भुरग्या बरें जाता तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो.
आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नांव घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. हो आयचो श्लोक जावन आसा. सदैव म्हजे मुगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमचे भगवंत राखणे वा राखण बुडवो ताचें स्मरण आमी करता. कितल्या पुर्वेची शिकोवन आमकां पवित्र सभा दिता. ही शिकोवन वा आमच्या राखण बुडव्यांक आमी कित्याक मान करीचे, कित्याक गरजेची म्हणून ही शिकोवन पवित्र पुस्तकाच्या आनी पवित्र सभेच्या बापायच्या शिकोवणेच्या आदारार बांदून हाडिल्ली. देखून आमी तिरस्कार करूंक जायना. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें निर्गमन ग्रंथांत हांवें दुतांक तुजी वाट राखोंक तुका वाटेर आनी तयार केल्ल्या जाग्याक तुवें पावचे खातीर हांवें दुताक धाडला आनी ताका आयक ताचें उतर आनी ताका मान दी म्हणटा देव. देखून राखण बुडव्यांक आयकुचें वा तांकां मान करचें तर देवाचीच आज्ञा आमी पाळची जशें ते पाळटात. किर्तन 103:20 वळ आमी 20 आनी 1 वळ वाचल्यार आमकां कळटा देवाचें उतर आज्ञा पाळतात ते. कित्याक बायबलांत आमी पळयल्यार राखण बुडवे देवदूत देवाची आज्ञा मेळ्ळे करीत काम करना. दे डू नॉट मूव अनलेस गॉड गिव्स देम ऑर्डर. देखून देवाची आज्ञा आनी आमचे खातीर देवान आमकां राखण बुडवे दिल्यात तर आमी संतोश पावचे आनी तांकां मान करचे आनी तांकां तांचो आदार घेवचे. आमी घेता आमच्या मागण्यांत ती आमी मागता, सदांच मागता न्हय गे. पूण कितले आमी समजून मागता, कितल्या मोगान आमी मागता तें गरजेचें. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिलाय. तुजे तबेन म्हजी मोतूच वडाय. म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. आनी हे मागणें आमच्या बावडताचें आनी ह्या मागण्यांतच आसा ते राखण बुडवे कितें करतात गी म्हणून. आनी हेच्या वांजेलान जेजू आमकां सांगता, तुमी ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत लिगानात. आतां ल्हाना भुरग्यां बरी म्हळ्यार कितें? आमी देवाच्या आदाराचेर हुंदून वाचचें. आमचीच सखी आमकां कांय करूंक जायना. देखून देव आमकां विविध आदार दिता आमच्या जिवितांत आनी राखण बुडवे देवाचोच आदार देवानच आमकां दिल्ले. देखून तांची बेपर्वा करूंक जायना. देखून राखण बुडव्यांक मान करचें आमचो कॅथोलीक भावार्थनी जाकी भोव महत्वाचो. इट्स व्हेरी रिच. देखून आमकां देव आसा खंडीत. देवा उपरांत आमकां मरी माय आनी ताचे उपरांत देवदूत वा आमचे राखण बुडवे आमकां आसात. आज तांकां आमी मान करया आनी आमच्या जिवितांत सदांच तांकां मान कर तांचो आदार आमी घेवन आनी अशें करतना आमी देवाकच मान करता, देवाचोच आदार घेता. ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जाता म्हणून समजोन आमी मुखार या. देव आमकां आदार दिवं. तुमचे राखण बुडवे आमचे खातीर विनंती करूं. आमची मागणी देवा मुखार ते व्हरूं. आमेन. गायन संको D4 पान संको 39. गोवांसो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदकांसो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास पेटयता स्वीकार कर बापा.
हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदाद वावपाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव पवित्र देवा, फावो ते पर्या वाकन्नेच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावों. आनी जशें ते सर्गार थांबान आसतना तुका वाकणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवे संवसारान तुजे वाकन्नेचें निरंतर बलिदान जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या उरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकणटना तुजी महिमा आमी वाकणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचनराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे महिमेन संतोस्ता वयर सर्गार हिसोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांचे सांगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. बाबा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता. जावं ते आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरांचो सुंगवाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेस्परी जवान जातस आनी कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकुंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेसू मेलो
जेसु जीवन साला जेसु नव्या येतलो बाबा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवानपणा समी भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवित सोंड आणि सर्वांची काल समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची गुणारग सेवतेल्या आम्हा सुमयस्थान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोळे बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुझे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेड्स आनी यशविडी मार्तिरां सांगता ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आज आमी भगवंतू रखण्या मुखांतर देवदूता मुखांतर देवाक मान करतना तांच्या दरान मागण्या देव आमकां सदांच राखो आनी सांबाळूं सर्व वायट विघ्नांतली आमकां निवारो म्हणून सुम्यान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. तेगुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे भरवशान तेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. प्रेशणेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मान हाडटा ते पासांतली कुतुंडांतली आमकां निवार. खंयची बेसारायंतली आमकां निवार आनी सोराकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्कांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्यान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्यान जेजू क्रिस्ताची करून लगत आमी संकता हांव तुमचेर जडती आनी कासरण जावं तुमच्या काकूट आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकेन वखद. भावा भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या राखण बडव्या मुखांतर आमच्या दाराक येता. आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. देवाची शळी संवसाराचें पाप करता ती हे शळीच्या जिवनाक आपयल्ली ती सुभागी. समयात म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सुम्या भुकेन मी आयल्या तुझे कांदी आमकां हुंडो सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिक आमी जावन आसा बसयल्या गांवांक पयाण करता तुझ्या आधारार पातयेता तुझी सासाय मागता बस आमी जावन आसा बसयल्या गांवांक पयाण करता तुझ्या आधारार पातयेता तुझी सासाय मागता प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा देवदूतां सोडो आमा मनशांचे कान जावं तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. ह्या संवसारी पयलां जेजू एकलोच आमच्या वाटेचो उसवाड आमचें वखद आनी गटायाचें पोशण म्हूण वळखून हे आमचे सर्गीचे संगाती आमचें मोन सदांच जागे दवरूं आनी अशें शांतीने जिवे सरल्या उपरांत तांचे संगता तुजें मुखामोळ रूप बगूंक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडोदकार. कोंकणी भक्ति गीता P25 पानसंको 354. रक्कन बडव्या म्हज्या सगावयल्या देवान म्हाका अदीन दिला तुज्या कितले जतन तुका सांबाळवच्याक म्हाका शेकी पावच्याक सासान सगा सुखाक दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.